तुझ्या नावान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटूच्या कामकां जांबलिदा दयेन आमकां तूं फावो कर दन्या घेवच्या तुझे दैवीक वरदान सर्गी मानान आमकां तूं पोसताय उण्या वायना तुका सून दिताय जिविता कारणान दादूस करताय तुझे दय आमकां एक पोटायताय तुझ्या नावान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्या कामकां जांबलिदा दयेन आमकां तूं फावो कर दन्या घेवच्या तुझे दैवीक वरदान. मिसाची तेसवा हे परी आसात अर्गामी स्थिता आनिशा आल्बुकर्क जल्मा दिसाक अर्गामी स्थिता हिल्डा पायस मेरी शेणेच्या जल्मा दिसाक अर्गामी स्थितात बेनेडिक्टा मॉरिस रियाना रिमा मोंटेरोच्या जल्मा दिसाक रोजर्माय अर्गा जावन मिस्टिता लिमा रोज मोंटेरो जॉन डिसिल्वाच्या आत्म्याक मिस्टिता बियाट्रिस डिसिल्वा जोसेफ फेर्नांडिसाच्या म्हयनेच्या उगडासाक ताच्या आत्म्याक मिस्टितात एलिझाबेथ रॉच आनी कुटाम फेलिक्स लासरादोच्या आत्म्याक मीस दितात इग्नेशियस लासरादो आनी कुटाम फेलिक्स लासरादोच्या आत्म्याक मीस दितात सिंथिया डिसोजा आनी कुटाम सिसिलिया फेर्नांडिसाच्या आत्म्याक मीस दितात डोनाल्ड फेर्नांडीस आनी कुटाम सेवरीन आनी सावन डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दितात वॉल्टर सोफिया डिसोजा तशेंच हे मीस फिर्गस कुटुंबाच्या इरादे खातीर आनी प्रत्येक तरान डिवायन TV चेर आनी यूट्यूबाचेर हे मीस विक्षण करच्या तुमच्या हर एकल्याच्या इरादे खातीर ह्या पवित्र बलिदाना वेळी आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्तई भाऊ भयणीनो हप्त्याचो पयलो दीस जेजूच्या जीवनपणाच्या ह्या भागी दिसा एका कुटुंबा स्पिरितान हे पवित्र वेदी समोर अर्गा बलिदानांत भाग घेवंक आमी सांगाता जमल्या. आज आमी साद्या काळोचो 11वो आयतार संभ्रमता आनी आयची देवस्तुती आमकां देवाच्या राजाच्या वाडावळ विशयांत शिकोवन दिता संदेश दिता आनी ह्या वाडावळ्यांत आमचो पात्र कितें म्हणून आमकां जागयता. तर आमी सोम्यान सांगल्या बरी पिकावळ येतेइस्त आसा तर देवाच्या राजांत आमी क्रियाळ वावराडे जावंक तोच सोमी आमकां आदार दिवं दी आनी आमचे मिसांव सुफोळ करूं दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागया. हे बलिदान आमी फावो ते परी भेटोवंक वेता आसतना आमचे सर पातकांचो आमच्या उणेपणाचो अस्कतकायेचो उगडास काडया. देवा लागचे तशेंच एकामेका लागचे बोक्सांनी आमी मागया. आमची पातकां वळखून घेवन सांगता आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच हांव कार मोरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गी शाराया सर पदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाद करता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर आमचो गरजो देवा समोर दवरून मौनपणी आमच्या गरजा खातीर मागया. सर्वेस्पर आमच्या बापा तूंच आमचो बरोसो आनी आमचे बळ. आमी इतले असक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजांनी सर करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. एझेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, देवदाराच्या तेंगशेसो ताज्या भोव उंच फांट्यासो एक तरनो कोमरो हांव काडटलो आनी तो एका उंच आनी उन्नत पर्वतार लायतलो. इस्रायलाच्या पर्वताच्या शिखराचेर तो लायतलो. ताका फांटे पुडटले आनी तो फळां दितलो. एक मजबूत देवदार तो जातलो. जिन्सांची सुकणीं ताजे पंदा वस्ती करतलीं. पाकाट्याची हर एक जिवी ताज्या फांट्याचे सावळेक आसरो घेतली. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण शेतांतल्या सगळ्या रुखांक कळीत जातलें. ऊंच रूख हांव सकला हाडटां आनी ल्हान रूख ऊंच उबारतां. पासवो रूख बावयतां आनी बावलोलो रूख फालेसें करतां. हांव सर्वेस्पर उलयलां.
हांव तें सिद्धीक करतलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक पावो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक तुज्या नांवाची कीर्त गाजोंक पावो. फांत्यार तुजो मोग आनी रातीचे तुजे विश्वासपण वर्णूंक फावो महोन्नत देवा. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोयलोले ते आमच्या देवाच्या आंगणांत वाडतले. प्रायेचे तरी फळ दितले. नितिवंत काजरा माडा परी वाडतले. लेबनाच्या देवदारुका भाशेन वयर सरतले. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, ह्या पासून आमी सदांच धैर्यान जियेता. आमी कुडींत वस्ती करीसर सुम्यातोन पयस आसा म्हूण आमी जनाव. कित्याक आमी आमच्या दोळ्याच्या दिश्टेन न्हय, बागार बावर्ताच्या उजवाडान चलता. आमचें धैर्य विशेश देखून आमचें कुडीचें बिडार सून सुम्याच्या घरा वचून रावचें बरें म्हूण आमकां दिसता. देखून आमी सुम्या सवें आसूं वा ताचे थंय पयस आसूं, ताका मानवून चलचो आमचो एकच उद्देश. कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या आनी वायट कोट्या कामाचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या निती आसना उजेर जरतेक उबें रावचें पडटलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. बी म्हळ्यार देवाचें उतर आनी क्रिस्तो ओंपी जाका तें बी मेळटा तो सजनाक जियेता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सामार्का परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजून परत्यान म्हळें,
देवाचे राज्य हे परी म्हणयेत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओमता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं ते किर्लता आनी वाडटा. आनी हे कशें म्हूण तोच नेणा. भूंय आपलेच तकींच फोळ दिशे करता. पयली पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसां भरलेली धानी. पूण फोळ पिकटस ते लुवणेक तयार जाला देखून तो कोयती घालता. तो म्हणा लागलो, देवाचे राज आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची ओपां दिवन आमी ते चित्रावेत. ते सासवाच्या बिया बरी म्हणयेत. मातयेंत ओंपल्ल्या वेळार ते भुंयत रोयलेल्या सर बियां काणा प्रास ल्हान, पूण ओमतस ते किर्लोन वाडटा आनी सर झाडां प्रास ते व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा. अंतराळाची सुकणी येवन ताजे सावळेक गोंटेर बांदतात. असल्या सबार ओपारींनी लोकांचे समजणे तेकीन उलोवन जिजून तांकां शिकयतलो. ओपारी विणे तो तांचे लागीं उलयनातलो. तरी पूण आपल्या सिसांक विंगड घेवन सक्कट तो सोडोवन सांगतालो. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय भाऊ भयणीनो, देवाच्या राजाचे गूट, देवाच्या राजाची सत्ता लोकांक समजोवच्या खातीर जेजू ओपारींनी उलयतालो. ओपारी विणे तो तांच्या लागीं उलयनातलो हे आयच्या सुवातेंत आमकां स्पश्ट जाता. देखून आयच्या सुवातेंत दोन मोठ्या ओपारी मारिफात जेजू देवाच्या राजाच्या वाडावळी विशीं लोकांक शिकयता, लोकांक समजणी तो दिता. वाडावळ म्हणटा आसतना आमी जाणाव मनशांची वाडावळ, मनजांतीची, सुकण्यांची, रूख झाडांची, संग संस्थ्यांची वाडावळ, अशे जायते वाडावळेक जायते संगत्यो अंश थंयसर ते वाडावळेक कारण जातात. आनी जेजूय ह्या दोनी ओपारींनी देवाच्या राजाच्या वाडावळेक कसले वेगवेगळे संगत्यो अंश कारण जाता म्हणलें आमकां त्यो आयचे सुवातेंत सांगता. पळोवया, पयलीं आमी घेवया वाडोवन येवच्या बियाची ओपार. थंयसर एकलो मनीस बी ओमता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं, पूण ते बी किर्लता, वाडटा आनी भुंयत आपलेच तकी फोळ दिता. हें कशें म्हूण हो मनीसच नेणा. ह्या मनशाक हे सगळें एक मिस्तेरशें दिसता. ए कायंड ऑफ मिस्ट्री म्हणल्यार बरी. आमी पळोवंक गेल्यार त्या मनशान इतलेंच केल्लें. एक बरी सुवात तयार केली, बी ओंपले, उपरांत उदक आनी ईट घालूंक पुरो. हो ताजो वावर, हो ताजो परिश्रम. पूण हें बी किर्लशें, हें बी वाडाशें आनी फळ दिशें केल्लें कोणें? हे सवालाक आमी जाप सोदता. आनी सांत पावल ह्या सवालाक आमकां जाप दिता कोरिंथकारांक बरयल्ल्या त्या पयल्या पत्रान 3 अध्यायांत 6व्या वळींत. कितें म्हणटा तो? हांवें बी रोयलें, आपोलोन ताका उदक ओतलें, पूण तें वाडाशें केल्लें देवान. तें वाडाशें केल्लें देवान. आमी बी मात्र ओंपयेत,
ताची वाडावळ देवाचेर होंदोन आसा हे दैवीक सक्तेन मात्र साध्य म्हणलें आमकां कळीत जाता. तेच परी मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देवाचे राजाचे वाडावळ एक मिस्टेरा बरीत आनी ह्या वाडावळ्यांत मनशांचो वावरूय आसा. जेजून 12 जाणां आपोस्तलांक हे देवाचे राज मिसांव वावर करूंक तांकां सांगात हाडले आनी हाजे सवे दैवीक सकती लिपोवन आसा, दैवीक सकती आटापून आसा आनी ती सकत हे देवाचे राज वाडोवंक आनी विस्तारावंक कारण जाता. मादर तेरेसाचो जिणयेचो धाकलो हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. 1948 इस्वेंत मदर तेरेसा लोरेटो कॉन्वेंटांतून भायर येता आनी दुबळ्या धाकट्यांची निर्गतिकांची सेवा करूंक फुडें सरता. आनी ह्या वेळार तिजे लागीं आसले केवल 5 रुपये मात्र, केवल. पूण ती मरण पावतना 1997 इस्वेंत सुमार 50 वर्सां उपरांत मरण पावतना आमी पळयता 1050 वयर देशांनी 500 वयर मिशनरीज ऑफ चॅरिटी ती घरां मातने हजारो सिस्टरां ब्रदरां ह्या मिशनरीज ऑफ चॅरिटींत वावर करन आसात. पळया, देवाच्या सक्तेचेर देवाचेर होंदोन तिणें मिसांव केलें आनी थंयसर तिचे मिसांव सुफोळ बरी जाले. देखून इंग्लिशांत एक भोव आपुरबायेचें पद आसा, ग्रेट थिंग्स हॅपन वेन गॉड मिक्सस विथ अस. आनी फुडें म्हणटा ग्रेट अँड ब्युटिफूल वंडरफूल थिंग्स म्हणटा. जर आमी देवाचेर होंदोन देवाच्या सक्तेर पात येता खंडीत थंयसर आमकां आजाप असर्या घडटा आनी आमचे मिसांव थंयसर सुफोळ जाता. दुसरें, जेजू सांसवाच्या बियाची ओपार आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. हे ओपारींत आयच्या पयल्या वाचपांत एजेकियल प्रवाद्यान वापरलेली उतरां जेजून वापरचे दिसून येता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी हे आयकता, देवदारीचे तेंगशेचो भोव उंच फांट्याचो एक तरनो कोंबरो काडटलो आनी इज्रायेलाच्या पर्वताच्या शिखराचेर तो लायतलो. ताका फांटे फुटतले आनी तो फोळ दितलो. एक मजबूत देवदार रूख जातलो. जिन्साची सुकणी ताजे सावळे पांदा वस्ती करतली. ताज्या फांट्याच्या सावळेक आसरो घेतली. हे पयल्या वाचपान आयकता तर एजिकेल प्रवादी मुंदोरून 31 अध्यायांत वाक्य संत म्हणटा ताजे सावळे पांदा जायत्या राष्ट्रांनी वस्ती केली म्हणले तो आमकां कळीत करता. हे पयल्या वाचपान तर सांसवाच्या बियाच्या ओपारींत जेजू म्हणटा सांसवाचे बी एक ल्हान कण, कणा पैकी एक ल्हान कट बिया पैकी ते, आनी ते मातयेंत ओंपून ते किर्लोन वाडटना हेर सर्व जडा प्रास ते व्हड रूख जाता. व्हड फांटे सोडटा. ते रूख अंतराळाच्या सुकण्यांक सावळी आनी आसरो दितात. सुकणी ताच्या सावळेक गोंटेर बांदतात. अशें सांसवाच्या बियाची ओपार आनी एजेकियल प्रवाद्यान केल्लो तो प्रवाद हो अर्थ आमकां सांगता. ल्हान रितीन आरंभ केल्ले देवाच्या दाविदाच्या संततावन उपजाल्ले मेस्सियाचे राज वाडोवन आख्या संवसारार ते आतां विस्तारला आनी सर्व राष्ट्रांचो लोक एक हिंड जावन ह्या राज्यांत सांगाता वस्ती करतलो, सांगाता जी येतलो म्हणलो अर्थ आमकां ह्या सांसवाच्या बियाच्या ओपारी मुखान आनी एजेकेल प्रवादे मुखांतर आमकां कळीत आसा. तर भाऊ भयणीनो, जेजून देवाच्या राजाचे मिसांव आरंभ केल्ले
न्हय 12,000 लोकांक घेवन बगार केवल 12 जण आपोस्तलांक घेवन एक ल्हान टीम ताणें आरंभ केल्ले. पळया ते आपोस्तल ते व्हड कांय शिकपी न्हय, बुदवंत न्हय, केवल ते मास्कलीक पाकपी. तांचे थंय अस्कतकायी आसली आनी तसल्या आपोस्तलांक विंचून तो तरबेती दिता. असर्यांची पदवी आनी अधिकार दिवन सर देशांनी वचून सर रस्नाक सुवार्ता परगट करा म्हूण आदेश दिवन धाडटा. आनी अशे ते आपोस्तल संवसारभर गेले आनी तांचे पैकी तोमास भारताक आयलो आनी आज संवसारभर ताज्या पाटलावदारांचो संको वाडला, सोडून आयला आनी अशे देवाचें राज व्हड मापान विस्तारून आसा. तर भाऊ भयणीनो, देवाचे राजाचे मिसांव कशें आपोस्तलांक सोम्यान दिल्ले की ते आज म्हज्या आनी तुमच्या हातान दिला. आमकां ह्या मिसांवाक ताणें आपयला. सोमीस म्हणटा पिकावळ येथेist आसा, वावराडी थोडेस. देखून आयची देवस्तुती आमी कितें करूंक जायचें म्हणून आमकां थोडे इशारे दिता, संदेश दिता. देखून पयले आमी आमचो वावर प्रामाणीकपणी करन आमच्या तांकी बायलो वावर देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन देवाच्या सक्तेचेर होंदोन केल्यार आमची लौकीक तशी भावाटाची जिणयेची वाडावळ ती विस्तार जाता आनी फळां बरी जाता म्हूण सांगता. ते पयले. आनी दुसऱ्यान देवाचे राज बांदच्यांत आमी हर एकली सहा वावराडी म्हण जाणा जावचें. आज आमच्या हर एकल्यांचो वावर कितें? देवाच्या राजाचे वावरांत म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन कितें म्हूण आमी जाणा जावंक जाय. जायते फावटी आमी मिसां वावर करतना हांव ना फावो, म्हाका जायना, म्हजे लागीं तांक ना, हांव अस्कत म्हणून कितेंच करिनासतना पाटी सरचे जायते संदर्भ जायते व्यक्ती थंय आमकां पळोवंक मेळटा. आमचो ल्हान वावर जावंक पुरो, पूण तो वावर सांगाता घालता आसतना व्हड प्रमाणाचो वावर तो जाता आनी ह्या वावरा वरी जायत्यांक आदार आनी आसरो तो लाभता. कन्नडांत सांगणी आसा, हनी हनी कुडी हाडला म्हणून. इंग्लिशांनी आमी सांगता अ जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगीन विथ ए सिंगल स्टेप म्हणून. आनी सर्तीक आमी पळयता बीग थिंग्स वील हॅव स्मॉल बिगिनिंग्स म्हणून आमी समजून घेता. तर हो नियाळ संपोवच्या फुडें आमी ह्या देवाच्या राजांत वावर करूंक आमी क्रियाळ जावन आमी फुडें सरया. कन्नडाच्या फिल्माचे पद अशें आसा, ಆಗದು ಎಂದು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ, ಆಗದು ಎಂದು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ, ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ. देखून आमी देवाच्या सक्तेचेर होंदोन ताजे सक्तेचेर पातयेवन देवाचे राज वाडोवच्यान विस्तारावच्यान आमी आळसाय करिनासतना प्रामाणीकपणी जावन वावरया. सर जाती खातीच्या लोकांक क्रिस्ताची खरी वळख दिवन मोगाचे आनी शांतीचे देवाच्या राजबांचे कार्याळ वावराडी आमी जावया. आनी ह्या वावराक सर्वेस्पो देव आमचेर भरपूर मापान आशिर्वाद घालू म्हूण मागया. आमेन. आमच्या भावा तसो उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक, सर्वपदर बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्रत्म्यावरवी गर्भेन संभोवलो, अंकार मरियेंतलो जल्मलो, पोंच पिलाताक हातांनी कळ सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्या मदले देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर पदव्या बसला, बसला,
थंयची आनी मेलांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. भाऊ भयणीनो, देवाच्या उतराच्या उजवडान आनी प्रेरण देवाच्या राजान क्रियाळ सा वावराडी जावन वावरूंक जाय अशी मजत आदार आतां आमी मागया. बापा, पवित्र सभेचे मणयारी जावन तुवें विसून काडलेल्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे जिणये पयनार तुजो आदार सोदूंक आनी आपले ताबेन दिल्ल्यांक भावार्थान वाडोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सरमुखेल्यांनी तांचे ताबेन दिल्ल्या लोकांक प्रगतीपर कामां मुखांत बरवसो दिवंक आनी लोकांचें बरेपण आशेवन निस्वार्थी मनान वावर करून समाधानाचें राज बांदूंक उजवाड लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. जिणये पयनार विविध रितीचे अडचणेक सांपडून कश्टो नासच्या भावा भयणींनी भावार्थाचें देणें होगडाय नासतना खऱ्या भावार्थान तुका साक्ष जावन जियोंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. प्रगतीचे धांवणेर आसच्या आधुनीक संवसारांत संवसारी बुलोवण्यांक आमच्या युवाजनांनी आनी भुरग्यांनी बली जायनाशें बागार ससनाच्या जिविताच्या बरवशान तांचें जिवीत रुपीत करूंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या विविध कोनशांनी मिसांव वावर करच्या सर मिशनरींक तूं राख आनी सांबाळ. भावार्थाचें बी ओंपून पोस करून फळ दिवच्याक तांणी काडची मिनत तूं सुफळ कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमकां भावार्थांत घट कर. आमची कुटुंबां भावार्थांत गूण रंबोवन कुटुंबाक समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा मोगाचो संतोष सदां जियोंक आनी तो सगळ्यान पासारूंक आमकां कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मौन रावन आमच्या खासगी इरादे खातीर मागया. कोवीड पिडेन जायती आमची भाव भयणी, याजक, धर्मीक भाव भयणी आनी आमच्या कुटुंबांत पिडेस्त आसात. तांकां सर्वांक ह्या पिड्यांतले राखोवंक बरी भलायकी तांकां फावो जावच्याक आमी मागया. तशेंच सर आमच्या हेर गरजा खातीर कोणे आमकां मागोवंक सांगला तांच्या गरजा खातीर मागया. सर्गींच्या मोगळा बापा, ही आमची मागणी तुजे समोर आमी दवरल्या. देवाच्या उतराच्या उजवाडान प्रेरीत जावन देवाचे राज बांदच्या ह्या वावरांत आमी सक्रीय रितीन वावर करूंक आनी हे मिसांव आमी वाडोवंक विस्तारावंक हर प्रयत्न करूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बर. हे मागणी आमी करता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गोवासो वायदा कसो बापा दिता तुका बदलून देणे दितू ग्रासत म्यासो जिवीत लाभय म्हाका उंडो बदलून दिताय आत्मी पोषण वायन बदलून दिताय अद्भुत पिवण आशीर्वादो मुझे साथी जीवन पवित्र करो बापा करते पावन उंडो गोवांसो वायदा कसो बापा दिता तुका बदलून देणे दितू ग्रासत म्यासो जिवीत लाभय म्हाका उंडो गोवांसो वायदा कसो बापा दिता तुका
भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नाक्या पळय सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा तुझे मुखारी देणे आमी हाडून दवरतां. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्या नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोशणाक गरजेचे खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकोर मर्येतावन जल्म घेतलो. खुर्साचे मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायतां. पवित्र दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून कितेंनी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावत सोगूट परगतुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणसो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वणची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिनवसतांव आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत मेवरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा अके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगीवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ले समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची हे आमच्या भाव भयणीची आनी तांच्या कुटुंबाची दया कर म्हण आमी मागतांव. अंकोर मरे देवाचे माये संगती भगेवन जुजे तिजो पती भगेवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू संगता, तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्यान म्हणला मागा आनी तुमकां दितले. सोम्याच्या ह्या उतराचेर बरोवसोन देवाचो आदार सोम्यान शिकलेल्या मागण्या मारिफात आमी मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आम बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां आताळ्यान पडोवनी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय. सर विघ्नां अनवरां आकांतांतली आनी सर पिडेंतली आमकां वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगसो गूर जावन एकामेकाक शांती आमी पाठोवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळेचे जेवणां आपयल्यात आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाळ भाऊ भयणीनो, सोम्या जेजूक उंड्या रुपार सेवंक आमकां आसा दितरी आत्मीक रुपान आमचे काळजांत तो येता. तर आमी ह्या आत्मीक कुंभाराच्या मागण्यान भक्तीपणी आमी भाग घेवया. म्हज्या जेजू, तूं भोव पवित्र साक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हण हांव सत म्हणटा. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करता. तुजी महिमे बरीत कूड सेवन आनी तुजे आमोलीक रगत पियेवन आत्म्यांत दादोशी जावंक हांव आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रमेंतान सेवन तुजे लागीं एकवटूंक म्हाका साथ दी जायना. देखून तूं आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दादोशी कर. जेजू, ह्या घडये भावाताच्या कृपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हण हांव थीर पाती येता. जेजू, हांवें केदींच तुजे तावन पयस सरूंक म्हाका तूं सोडिनाका. आमेन. सोम्या गोळ्या म्हज्या, सोम्या अर्गां तुका, सर्गी कानान तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या अर्गां तुका, मोगां तुवें तुकाच पेटोवन दिलो. म्हाकाच तुवें दिवच्या कुर्सार मेलो. उंड्या वायनान तुकाच समर्पिलो. सोम्या गोळ्या म्हज्या, सोम्या अर्गां तुका, सर्गी कानान तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या अर्गां तुका. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतले आमी घेतला ते जेजूच्या कुडी रक्ताचे जेवण, तुजे सवे आमचे एकवटाची खुणा ह्याच जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र सभेंत काळजा मनस एकवट दिसान दीस वाडय. हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपद वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत अंतोनी भक्ता आमचे तुजे दिश्टा. देवा कानन महिमा देव जियो तू फावोक. सांत अंतोनी भक्ता आमचे तुजी दिश्टा. महिमा देव जियो तू फावोक. उदार मोनान आमी सेवा करूं संगी, उचित करून देणी जियो सादीचीनी. सांत अंतोनी भक्ता आमची तुजी दिश्टा. महिमा देव जियो तू फावोक. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वादी आमकां. रोजार सैबिनी हांव पसविनती कर. भगवंत कृष्णाचे कुरवेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन.